सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा. क्रिस्तांव जिणेची भोव पवित्र दीस ह्या हप्त्यांत आमी नियाळत आसतना आज ताळयांची आयतारा आमी सर्व हांगासर जमल्या जेजूच्या कश्टांचे ती गणितां नियाळूंक क्रुसाच्या वाट्याचे भक्तीपण संभ्रमूंक हांगा आमी सांगता जमल्या. क्रुसा वाट्याचे पैन आमच्या हर एकल्याच्या जिणेक अर्थ दिवंक शकता. आमच्या जिणेंत देवाची बेसवां जोडूंक आमकां एक अवकाश देखून ह्या क्रुसाच्या वाट्याच्या भक्तीपणांत आमी वांटो घेता आसतना हर एका स्तेसवा वेळार आमचे इरादे आमी सोम्याक भेटोवन दिवया. हर एका स्तेसवा वेळार आमचे वैयक्तीक गरजां खातीर कोणाक आमकां मागोवंक जाय तांचे पासत हर एका स्तेसवा वेळार आमी तांचो उडास काडया आनी तांचे पासत आमी मागया. आनी अशें हे कुर्सा वाट्याचें पैन आमकां आत्मीय तरान घटाय दिवंक शकतले, बाबार्थांत वाडोवंक आमकां कुमो करतले आनी तशेंच देवाचेर आमची पातयेनी थीर करूंक आमकां आदार जातले. देखून ह्या वखदां ह्या कुर्सा वाट्याच्या पैनांत जेजू संगी आमी समकोवया आनी जेजूचें हाजरपण बघून भक्तीपणान ह्या कुर्सा वाट्याच्या रितींत आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगाक उरता. नमन कुर्सा जैते वंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू खालतो जालो, जेजू मेलो जीवन जालो, नव्यान येतलो. कुर्साक मनांत लावन रावन मान पावो केलो, कश्टा मरणान जर मनशांक बरवसो उदेलो. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगाक उरता. नमन कुर्सा तो काय आमचे अस्कत काय विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक नाही. आमचे बरी संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो तरी ताणें पातक केलें ना. अचानक मरण, मारेकार पिडा, चिंतेनातले कश्ट आनवार आनी समस्ये सर्वांक पिडेस्तांक तांच्या मोगाच्यांक तांची जतन घेतल्यांक एक व्हड पंथाहवान दृढ भावार्थी असल्या दुबाळ अनुभवाक वळख जातात. पूण तांकां आंतरीक बुजावण धैर्य सकत लाभता आनी अर्थ समजूंक शकतात. क्रिस्ती आध्यात्मिकता आमचो मीत मेर नासतना मोग केल्ल्या ताच्या एकाच पुताक आमचे सोडवणे खातीर कश्टोंक आनी मरोंक धाडलेल्या मोगाळ बापाच्या संबंदांतय थीर केल्या. आमचे दूख जाणा आसलेलो आमचो श्रेष्ठ याजक जेजू आपणाचें जिवीत आमचे खातीर भेटोवन मनशा कुळाच्या सव कश्टांक आनी पिडेशिडेक नवो अर्थ दिता. जीव राखूंक कश्ट आनी पिडाशिडा पयस करूंक हर सदन आमी करूंक जाय. देखून जीवघात, दयामरण, वैद्यकीय सेवा घेवंक इन्कार करचे सारकें न्ही. ते आमच्या भावार्थाक विरोध म्हणले उगडास दवरया. ही कुर्सावाट जेजून गेत्सेमनी केल्ल्या मागण्याद्वारी सुरवात करया. बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर, पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. तवळ सर्गी तावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडोवन धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयलेले आसतना आनीकय चड लालेवन तो मागतालो आनी ताचो घाम रक्ताच्या तेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. सैबान जेजू नीज मनीस देखून व्हडे खंतीन आनी भिरांतेन मुखार आपणे भोगोंक आसचे कश्ट संकश्ट पयस करचे हांगासर व्यक्त जाता. भोव व्हड कश्टांक आनी दुखांक वेंग मारूंक आसा म्हणलें जेजू बरें जाणा. ते गेत्सेमनी मळ्यांत आमकां पळोवंक मेळटा.
येदोळपर्यंत कुडीचे कश्ट भोगोंक आपणाक मेळोंक नात तरी मानसीक भावनात्मक आनी आत्मीक दूख आनी पंथाहवान ताका भोगोंक मेळ्ळ्या. जायतो वेळ मागण्यांत खर्चिल्या उपरांत बापाचे कशे प्रकार सगळे स्विकार करूंक जेजू तयार जाता. जेजूच्या कश्टा दुखाची भिरांत आमी पळोवंक आनी भोगोवंक शकतावंगी. ह्या दुखांच्या वेळार ताका ताच्या लागशिल्यांचो सांगात भोव गरजेचो. देखून मागण्याचो उठून तो आपल्या शिसासरशी फाटी आयलो. ते खंतीन न्हिदून पडलेले ताणें देखलें. तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदून पडल्यात? उठा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशे मागणें करा. तरी जेजूच्या कश्टांच्या वेळार ताच्या मोगाचे व्यक्तित्वान जेजूक मेळ्ळें कितें? जुदासान विकृत केलें, पेद्रून नेगार केलें, हेरांनी तसो सांगात सांडलो. पूण शेवट जाणा आसलो जेजू बापाचेर भरवसून खुर्सावाटेच्या पैणाक आयतो जालो. जेजूचे एकसोरपण आमच्यान चिंतूंक जाता. आमच्या कश्टां वेळी असले भोगोवंक आमकां मेळ्ळा. मनशा कुळाचे सोडवणे खातीर कश्टोंक आनी मरोंक तयार जाल्ल्या जेजू सोम्या, तुजे कश्ट मरण नियाळ आमच्या कश्टा संकश्टाचो अर्थ समजूंक आनी तुजे बरी जिणयेच्या कोडूक घडितांनी बापाचे खुशेक काल्तिमान घालूंक आमकां कुमोग कर. Moses zamcha kushi orthai ye koristo zo patlav kar mozo Moses zamcha kushi orthai ye koristo zo patlav kar mozo Asat mati kelam, gonter suknya, punam. Asat mati kelam, gonter suknya, punam akaswa, pasti kerja, muzo si zamcha, kusi wartai. के कोरेस्तो जो फाटलाव कर मोजो कोण आपलो जीव शेता निजाम सांगता आपल्या त्यागावरवी सगळे जिका मोजो सी समच्या खुशी वर्ताय के कोरेस्तो जो फाटलाव कर मोजो. पहिले ते सांग जेजूक मरणाचे प्रमाण दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपतान करता. येसू मे जेजू क्रिस्ता बगीन कुसावी सडेलाय शिकलो संसार सकाळ जातात प्रधान याजकांनी आणि मजुदेवांच्या मतबाऱ्यांनी जेजू जीवस्वी मातसो म्हणून ठराव घेतलो. तितल्यार पिलातान बराबसा तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक देरबाद मारून कुसार जोडच्याक ताका शिपायाच्या हातीन केलो. जेजून कसलेच सूख करूंक ना म्हणून पिलाक सारकें जाण आसलो. तरी जेजूक धरूंक आनी मरणाचें प्रमाण दिवंक हुकूम दिता. जे कितें जेजून पयलींच आपल्या अशें सांगिल्लें तें आतां नीज जावंक आसा. देरबादाचे मार, बरादी खुरीस, कल्वर पर्वताची वाट, कुर्साचें मरण जेजूच्या मुखार आतां जिवंस दिसता. तरी सगळे शांतपणी वडा मोनान आनी तिरसेनेन स्विकार करून शरणागत जाता. आमच्या जिणेंत आसली भिरांतीची गडितां आयल्यांत तें खंडीत. हे म्हाका म्हज्या जिणे संगात्यांक, भुरग्यांक, मोगाच्यांक, इश्टांक कित्याक म्हणलें सवाल आमी केलां तें खंडीत. ह्या वेळी आमचो बोवडती दंडला तें सत. असले बगूंक मेळटना जेजू बरी बोवडतान सगळें स्विकार करूंक आमकां साद जायत की सोम्या जेजू जिणयेंत चिंतनेंतलें घडटना तुजी देख घेवन सगळ्या बोवडतेचे दृश्टीन पळोवन तुजे कुशेक कल्तिमान घालूंक आमकां शिकय. सोम्या काकूत आमची कर काकूत आमची कर नवो उपदेश तुमकां जी हांवें तुमचो केला तुझे एकमेकांसमोर करा तुम्ही
Mestri sumi tumso नव पादेसां तुमका जिता म्हणटा स्वामी हांवे तुमचो केला तशे एकामेका समो करा तुमी लागीं सवाल करता पळयले गी तुमी म्हणटा हांवें कितें केलें नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा स्वामी हांवें तुमचो केला तशे एकामेका समो करा तुमी दुसरेंच ते सांग जेजूच्या खांदार खुरीस दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता नालिसा येसो खुरीस खुशीन खांदार स्वीकार केल्ल्या जेजू देवाच्या पुता संवसाराचे सडवणे खातीर खुरीस तुज्या खांदार वावयला जिणेन अडचणेचे संकश्टाचे पिडेचे समस्याचे दुखीचे एकसुरपणाचे तिरस्काराचे सलवणेचे खुरीस संतोषान स्वीकार करूंक आमचो आधार जा आमची अस्कत काय वळखल्यार मात्र तुजी सकत सोदून काडटल्या म्हणल्या बरवशान जियोंक आमकां कुमोग कर जेजू आपलो खुरीस वोवून कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोता म्हणटले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो काना नगरांतल्या असर्यान नजरेतांतल्या सिनागोगाचे शिकवणेन आपण कोण म्हणलें बापान जेजूक आनी लोकांक कळीत केल्लें पूण हे घडये असर्यांगार देवाचो पूत मनशाकुळाचो सडवणदार देव मनीस हे कैदी म्हूण फैसल जावन खुर्साच्या मरणाक वळख जाला आपली अस्मितायच नाश जाल्या आपूण कांयच न्हय मात्र न्हय संपूर्ण असहाय्यक एक पिडा वा अनवार वा एक अपराध सगळी आमची अस्मिताय होगडावंक कारण जाल्या जायत कोणायचे जिणेन हें घडूंक साध्य आसा हे वेळी आमचें नांव होगळीक देणी तालेंतां साधन बळ अधिकार कुटुंबान आनी समाजेन कांयच चलना तो अनभोग आमचें जालें म्हणली भोगना हे संदिग्ध घडये आमचे जिणयेचो शेवट कितें म्हणलें जेजू संगी एक जावन सगळें भवार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवंक आमच्यान जालांगी वा जायत गी सगळ्या तुज्या अस्मितायेक कुराड दवरल्यारी जिणये शेवट सारकें जाणा आसून तो जोडच्याक सगळें खलतेपणान स्विकार केल्ल्या जेजू आमकांय असलें भोगूंक मेळटना तुजेर दिश्ट लावन फुडें सरूंक तुजे सक्तेन आमकां भर सोम्या काकूळ तामची कर सदैव मये मागता उपकार तुझे काळजार जेजूचे जय तुका सडवणदारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या यंत्राचे प्रकाश घालसर मनशांचे सता वाडसो तेल्याचे जय तुका सडवणदारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या जय तुका सडवणदारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या तिसरेंच ते साव जेजू पयले पोटींग खुर्सापंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगिनी खुर्सावर विसळयलाय सगळो संवसार जेजूच्या 3 पोटण्या विशीं सुवार्ता कांय उल्लेख करिना तरी संप्रदाय जेजूचो 3 पोटण्यो जेजून कुडीन आत्म्यान आनी मतीन भोगलेल्या दुखीचो नियाळ करचे खातीर उल्लेख केल्यात हें पयलें पोडणें सिसांनी आपणाक सांडल्ल्या मरणाच्या फर्मणाच्या जैलांत बंदी जाल्ल्या
या सर्व तरांच्या मानसिक दुखीन कंगल जाल्लो जेजू बारादीक रुकाडाच्या वजनान आनी चाटयेच्या मारान तो कितलो कुडीन अस्कत जाला तें परगडटा सुताऱ्याचें काम केल्ली ताची घटमूट कूड तरी आतां तो सगळोच कुडीन नितरण जावन कुर्सापंदा पडलो पिडा दोस्ताना विविध तरांच्या कश्टां संकश्टांक बली जातना नश्ट लुकसाण जातना मनीस अस्कत आनी कंगाल जाता ह्या सर्वतावन वयर येवंक वांटो आसात तरी आमी संपूर्ण भियेताव कुडीचे अस्कतकेक लागून सुकून पडिल्ल्यो गडयो उगडास करया आमी कितलीं भलाकिवंत जाल्यारय एक ल्हान पिडा वा अवघड आमी संपूर्ण कंगाल जाताव नियंत्रण नासतना कुडीची अतकचकाय निसरून पडोवंक कारण जाता आमी कितले बळिश्ट तरी कुडीचे अस्कतकाय पडच्या तावन देवान आमकां राखोवंक जाय कुडीक दिल्ले हिंसेन संपूर्ण कांगाल जाल्ल्या आमच्या जेजू सोम्या आमचे बोळ आनी सकत तुंच म्हणलें जना जावन कुडीचे अस्कतकायेक लागून सुकोन पडनाशें तुजे सक्तीचेर भर वचून जियोंक तुजे सक्तीन आमकां बर सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकोत आमची कर सदैव मये ममता उपकार खंयचोय काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे पातकामोची आयच्यान सोडता कंडी सोडता बोगस म्हाका जेजू तुजे काकूत मागता पातकामोची आयच्यान सोडता कंडी सोडता जेजू सोम्या आता पातकार रडता जिणी बदलून खंडीत निश्चय करता बोगस म्हाका जेजू तुजे काकूत मागता पातकामोची आयच्यान सोडता कंडी सोडता 34 जेजू आपले दुखेस्त मायेक पळयता आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता ए सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या भगिनी कुर्सावरवीं सडयलाय सगळो संसार आपल्या आवयक आनी तिचे बगले नसल्या मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळे स्त्रिये पळय हो तुजो पूत उपरांत शिसांक तो म्हणालो ही तुजी आवय ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कन घेतली दुखेस्त माता मरी पयस आसून जेजूच्या खुर्सावाटेच्या पैणार सांगात दिता पडव्या मुखांत जेजूची आवय जावं देवान विचारतना आपले सर्वेश्वराची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून कबलत दिलेली मोरी आता आपल्या पुताक घडोवन आसचे पळोवन विजमीत जाता कांय समजना तरी मौनपणी दिल्ली भास खटीन दुखावेळी पाळता आवय पुताची भेट एकामेकाच्या दुकान संपूर्ण भागीदार म्हणले परगट जाता कालवार दोंगरार जेजूनी माणे गडये फुडारान मोरयेची जतनेची खात्री दिता कश्टा पिडे आनी मरणा वेळी मोगाच्या आनी पिडेन वळवळची कश्टा राशी मरणा तडीक पावल्ली दूख पावतात आनी जिणेचो अर्थ जाणा जावंक वद्दाडतात दुखीन वळवळतल्यांक फकत मोगा सांगात पावता दुखा आनी मरणा वेळार देवाची खुशी पळोवनचो स्पिरीत सकडी शांतपणी स्विकार करून शांतीन बोगसून आदेवस मागूंक उपकारी मन दाखोवंक एकामेकाची राजी जावंक उपकारता सगळ्या पाशांवा वेळी उतरावंक आनी पितरावंक असाध्य जाल्ले जेजूचे आनी मोरयेचे दूख नियाळ्या जिणेन सोसूंक जायना तसले दूख मेळटना जेजूचे आनी मोरयेचे दुखीचो नियाळ करूंक दैवीक प्रेरण जोडया आपले दूख विसरून मोरयेच्या दुकान वांटे जाल्ल्या स्वादीक जेजू
दूख जिणेन दाण घालून मुकली वाट अंधकाराची जाताना तुजेर आनी तुज्या मोरयेचेर दिश घालून उजवाड आपणावंक आमचे जिणेन उजवाड जावन तूं ये. सोम्या काकू तमचीकर सोम्या काको तमचीकर सदैव माये मागता उपकार कनसे काय म्हणजे काळजात कुसर मिळल्या जेजूची वी सोस्ताय घडयेन घडये साधुकीचे बालये माये पाप सलामते माये मोगा रडू नाका फतकामची डोळे नाका संडकदार नामी सांडून पातकी जिणी उजय तेग्याम तुका माये मोज रडू नाका फकामची पोळे नाका प्राजित कदार नामी सांडून पातकी जिणी उजय तेल्याम तुका. Pancve sesau, sirene so simau, Jesu kuriswowong kumog करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगिनी कुर्सावर वी सोडयलाय सगळो संवसार. ते भायर वेत आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरिस्ववोंक बलात्कार केलो. मित्र आनी जेजूक आनी कुरिस्ववोंक मुखार वचोंक जायना म्हूण पारकिल्ले शिपाय वाटसुऱ्या सिमाव जेजूचो कुरिस्ववोंक बोळ करतात. सदांच हेरांचे गरजे पावुल्लो जेजू आतां पेलांची कुमोक विधेयपणी स्वीकार करता. सिमावची कुमोक स्वखुशीने बलात्कारान ताका थंयसर हाडुल्लो तरी जेजूक थोड्या घडयेचो विशय दिवचे बाग ताका फावो जालें. मात्र न्ही सडवणेचे चरित्रेंत ताचें नांव अमर जालें. वैयक्तीक स्वतंत्राचो आमी सर मोग करता. ताका अडकळ आयली तेन्ना सोंसणीकाय होगडयता. हर एकलो आपणाक जाय तें करूंक आनी हेरांचेन हुंदोन रावच्या कांटाळटा. पूण जिणेचो अनुभव आमकां सक्त पिडा अनवरा आनी मोगांच्या मरणा वेळी आमी हेरांचे कुमकेक शरण जाय पडटा. आमकां ते एक सडीत वचन म्हूण बगत पूण कोणाकच आपणे सक्ती संतोषान जियोंक जायना तें कोडूसत. जिणेंत हेरांचेर हुंदोन रावची गरज उदेताना हांकां राग मारून जेजून दाखयले विधेयपण दाखोवंक निर्धार करया. कश्ट आकांतांत एकामेका कुमकेक हात दिवचे आनी घेवचो जेजूचो स्पिरीत आपणावया. विधेयपणान वाटसोऱ्या सिमावची ल्हान कुमोक खालत्या काळजान स्विकार केल्ल्या सुम्या जेजू एकामेकाक कुमोक दिल्यार आनी घेवंक तयार आसल्यार मात जिवीत अर्थभरीत आनी संतोष भरीत म्हणलें समजून जियोंक तुज्या स्पिरितान आमकां भर. सुमिया काकोळदामचीकर सोम्या काको तमचीकर सदैव माये मागता उपकार कनसे काय म्हणजे काळजात कुसर मिळल्या जेजूची. दिबोल देवा तुझ्या कैद्या प्रकार हांवें सदां चलच्या आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी तूं दे म्हाका आयच्या दिसा. वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगिनी कुर्सावर वी सोडयलाय सगळो संवसार. थोड्यो स्त्रियो थंय पयस उबे रावून ह्यो संगती पळयताल्यो. तांचे मदें मरी मगदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मरी आनी सलोमी.
जेजू गलिलियांत आसतना तांणी ताचो पाटलाव केल्लो आनी ताची सेवा साकरी केल्ली. हांचे शिवाय ताचे सांगता जेरुसलेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय साबार आसल्यो. जेजूचो पाटलाव केल्ल्या पैकी वेरोनिका एक अप्रूप पाटलावदार. जेजूच्या परगट मिसावा वेळी जेजू लागीं तिचो भोव लागशिल्लो संबंद. ती पयशिल्ल्यान कुर्सा वटेन भाग घेता तरी कंगाल आनी नितळणी जाल्ल्या जेजूक पळोवन कांय इल्ली कुमक करूंक आवडेता. देखून मेळयेत आसचे शिक्षेक भियेन आसतना एक दयाळ करणी करूंक आपलो खरो मोग दाखोवंक मुखार सरता. जायते भोवती आमच्या मोगाची वा हेर दुकान आसतना व्हड न्हय तरी ल्हानशी कुमक दिवंक आमचो स्वार्थ आमकां सोडिना. गरजे आकांता वेळी दिवंक अवकाश मेळटना हातांत आर मारलेल्या परी दोळे फुटलेल्या परी आमी जियेत न्हय. वेरोनिकान जीव रिस्केर घाल जिजो कुमक करचें धैर्य खंय तावन आयलें. खरो मोग कुर्सा वाटे वेळी ती आमकां केन्नाय देख जाल्या. कश्टा वेळी वेरोनिकाचो खरो मोग आपणायल्या मोगाळ जिजू. वेरोनिका बरी तुजो आनी पेलाचो खरो मोग करूंक आमकां तुजे सक्तीन आनी धैर्यान भर. सोम्या काकूळ तामचीकर, सोम्या काकू तामचीकर, सदैव मये मागता उपकार कुर्सा मेल्ल्याची. मोज उजालाना पावडा हांव केलो तुमी गांव दिले हांव तानेलो येवंक दिले मोगाते राजमोच्या सगींच्या बापाची कितें तुमी केले म्हाका तुमी केले म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केले म्हाका तुमी केले. सातवें तेस्ताव जेजू दुसरे फावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू आमी जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवेन कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संवसार. जेजूचे हे दुसरे पडणे ताणें बगुल्ले मानसीक आनी भावनात्मक दूख दाखयता. हे फावटी परत आपूण उठतलो म्हणलें धैर्य सुकलां. एका तराची निराशा सांगतास परगट अपमान आनी अवमान. लोकांच्या दृश्टीन जेजूचे मिसांव आनी जिणी संपूर्ण सलवणी हे सगळें ताचे मानसीक वळवळे सडयतात. तरी देवाचेर आनी आपणातय देवाक आसच्या योजनेचेर ताका परिपूर्ण विश्वास आसा. हो विश्वास परत उठून शेवटा दिवशीन मेटां काडूंक ताका साध्य जाता. मारेकार पिडा वा अवघड घडटना बरो जातलो म्हण बरोशान जाता तितल्या पामाद वयसा सरशीन आमी व्हरता. पूण संपूर्ण बरें जावचें वा वाचून उरचे अवकाश उणें म्हूण वयस सांगतना आमचो बरवसो धरणीक शेवटता. जायत्यांक आमकां असलो अनुभव जाला ते खंडीत. पूण बालायकी आनी जीव देवा हाती असो म्हणल्यार बरवशान देवाचेर आमचो हारभार सोडूंक जेजूच्या दुसऱ्या पडण्याचो नियाळ आमकां प्रेरण जावं. मानसीक हिंसेन आनी दुखीन कुर्सा पंदा पडून उठोवंक साधन करच्या आमचे जेजू सोम्या कसलेय सलवणे आनी निराशेन देवाक कितेंच असाध्य न्हय म्हणल्यार बरवशान जिवंक आमकां शिकय. सोम्या काकूळ तामचीकर, सुमिया काकू तामचीकर, सदैव मये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळसार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. ज्या सर्दिसांनी सोमियाच्या त्या मेटांनी चमकतलो हांव गायानी. जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता.
आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेसू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगीन कुर्सा वरवीं पडिल्ला सगळो संवसार. होडी एक लोकांसमूह जेसू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे खातीर रडतल्यो आनी विळाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन गुवोवन तांकां सांगलें, जेरुजालेमाच्या दुवानो मुजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडा. वळवळ्या वेळें सयत जेजू हेरांक बुजयता. आपणाच्या विश्वासी पाटलावदारांची काळजाची दूख तो बरें समजता. कुर्सार उमकळतना सयत आपणा संगी उमकळच्या एका सोराचो बाबर्त पळयता आनी ताचें इनाम ताका बसयता. पिडा वा अवघड आमकां एकसुरें करता. हे वेळी काळजांत तशें बे कुडीची दूख आमकां दिदेसपोर करता. हे वेळी संबंद बरो सांबाळूंक कश्ट मारतात. मोग सांगात जतन दितल्यान थंय सयत धरून जाता. जायते फावटी बगचें दूख हेरांची कुमोक सांगात वळखून उपकारी मनाची जावंक विसरता. सोंसणीकायेस होगडायता देखून कळीत नासतना जायत्यांक आमी दुखयता. आपणाचें जिवीत रिस्केर आसतना दयाळ आनी मोवाळ जावंक जेजूक कशें साध्य जालें. बापाचो मोग आनी योजन तो बरें करना जाणा आसलो. बापा लागीं ताका तुटूंक जायना तसली सळवळ आसली. बापाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हूण तो पातयेरलो. सुलवणी आनी मरण जिविताचे अंत्य न्ही म्हूण ताका कळीत आसलें. जेजूचे कुर्सा वाटेचो नियाळ कश्टांचो म्हत्व समजून हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करूंक आमकां आदार जावं म्हूण मागया. तुजें दूख गिळण बुजोवंक आयिल्ल्यांकच बुजोवची दयाळाय आनी मोवाळाय दाखयल्या जेजू सोम्या. जिणेच्या कश्टांचें मोल समजून सोंसणीकायेन तें सोंसून एकामेकाच्या कश्टां दुखांत भागीदार जावची दयाळाय आनी कनवळाय आमकां फावो कर. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसोय काय आमच्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूची. वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशय हांव तुमकां कश्ट तेल्यानो येया. वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशय हांव तुमकां. म्हजे सवे सोम्या गावया नांवताचें नांव वाडोवन उपकार ताचो भावोड्या आमी वर्गां गितां गावून कश्ट तेल्यानो येया. वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशय हांव तुमकां. नवे तेसा जेजू तिसरे पोटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेसू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगीन कुर्सा वरवीं पडिल्ला सगळो संवसार. जेजूचे हे तिसरे पडणे ताची आत्मीक काळजाची दूख व्यक्त करता. काळजाची दूख मारेकार. काळजाचे दुखेन कश्टोवच्या जेजूक आतां उठचे आनी मुखार वेचे असाध्य सुसय. आपणाचे मिसांव जारी करूंक जालें ना म्हणली दूख कुडीची दुखे प्रास व्हरती. हांगासर देव आपलो मोगाळ बाप म्हणल्यार जेजूच्या भावार्थाची परिक्षा जाता. एका तराचे आत्मीक सुखेदडीन जेजू भरलो. कुडीची आनी मानसीक पिडा दावन भायर येवंक आज आमकां दाराळ वखदां आसात. देखून मरणांत आनी रसल्यारी फाटी येवेत म्हणलो बरोसो आमकां आसा. पूण आत्मीक कश्टाक येदोळ आमकां कसलेंच वखद ना. मरण दारार बडयतना दूख आनी कश्ट सडटना जिविताचो अर्थ जाणा जावन शरणागत जावचेच आत्मीक वडजूस. हे दुखी आनी पिडेतावन भायर येवंक आसचे एकच वखद देवा सक्ते थंय कटपा सारको भावार्थ. आमचे जिणयेच्या असल्या संदिग्ध समयार आपल्या पाशावाचो अर्थ समजूंक
आत्म्याचे दुखीन कष्टल्या जेजू संगे रावंक आमच्यान साध्य जायत गे. कष्ट आनी दुखा वेळी निराशी जावन सलवणेक देवसाराच्या पासाक आमकां समर्पूच्या तेंते सवा विरोध बवाडतान झुजोंक जेजू दावन शिकया. बापा ते अखंड बवाडतान देवसारा पडाव करून बापाक विधेय जाल्ल्या जेजू तुजेर दिश्ट लावन अखेर पर्यंत देवसाराच्या तेंते सवा विरोध झुजोन तुका विश्वासी रावचो बवाड तामचे तें घट कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसे काय म्हणजे कळसा कुसार म्हणल्या जेजूचे. वाट बापा कैवन पावची तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या भद्रासो रक्षक तो धैर्य देवसो जिणये झुजान धैर्य देवसो तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या भद्रासो रक्षक तो धैर्य देवसो जिणये झुजान धैर्य देवसो. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू म्यान जेसू ख्रिस्ता. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका नेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नामान कर न म्हणूंक लागले, नामान तुका सुदेवांच्या राया आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतले, ताचेर थिंपी उडयतले आनी थिंप्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकीं ताची केळकुळां कर न जाल्या उपरांत तांणी ते रक्ताळू वस्तूर काडलें आनी ताचें सुवस्तूर ताका नेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. हर एक घडी पेल्याचे सुटके आनी बरेपणा खातीर निरंतर वावुरलेल्या जेजूक लोकान केल्लो सन्मान, कांट्याचो मुकुट, थिंपी, केळकुळां आनी परगट जाग्यार वस्तूर काडन विणगो केलो. होगडायल्लो मान मनशाक दिवंक आयिल्ल्या जेजूकच परगट अकमान संपूर्ण नित्रांनी आनी आपणा पक्षेन झुजचे कोणी नातलें देखून तो प्रतिरोध दाखोवंक सोकलो ना. पिडा आनी कश्ट अनवरान असहाय्यक जाताना स्वगौरव होगडायल्लो अनुभव जाता. आमकांच हेरांच्या हाताक दिवचें भोव कश्टांचें जाता. आनी एकल्या मुखार विणगो जावंक कोणूच आशेना तो व्हड नालिसायेचें आमकां जावंक पावता. पूण आमची वडवीक आमी देवाचीं भुरगीं जावन जियोवच्यांत आसचें देखून पातकावन जियेवच्यांक नालिसाय बगीचे शिवाय पिडेंत आनी अनवरांत लागून असहाय्यक जाताना न्हय म्हणलें जेजू तावन शिकया. जेजूक जाल्ल्या अवमानांत तसलो अवमान आमकां बगूंक मेळिल्ल्याचो उगडास काडया. तो कोडू अनुभव जेजूक भेटोवया. असल्या अवमानाक वळख जातल्या पक्षेन रावून सक्तीन भर म्हूण मागया. रस्ने मुखार अवमानाक वळख जाल्ल्या आमच्या सोडवंदरा जेजू सदांच आमी देवाची भुरगीं म्हणली वडवीक सांबाळन आनी हेरांक अखमान करिनासतना जियोवंक आमकां सर्गी सक्तेन भर सोम्या. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसे काय म्हणजे कळसा कुसार म्हणल्या इस्तूर सोम्या वेडो खालो थोडी भोवती रावल्या हात पाय मोचे पापसून घाल्या हाडां सैत मेजेता मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. 11 सॉंग जेजू कुर्सार केळयतात. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू म्या जेजू ख्रिस्ता. मनशा कुळाच्या पतकाचो परिणाम जावं 3 किल्यांनी कुर्साचे केळवणेक वळख जाल्ल्या देवाच्या पुता ही घडी नियाळतना आमचे थंय तुजो मोग कितलो ते आमकां समजता. तुज्या मोगांतय आमकां आजचो दुबाव ना जाता. तुजो मोग नियाळ तुका आमी शरणागत जाता. ह्या तुज्या कुर्सार आमचे थंय तुजो मीठ मेर नातलेलो मोग पळयोवंक
आणि साकोंक फावो कर. किल्यांनी जेजू कुर्सार किळयताना बगुल्ले ते दुखी द्वारी जेजूक आपणा तयेंच नियंत्रण सुकता. दुखीन म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला म्हणली उतरां ताच्या तोंडांत भायर येतात. किल्यांची दूख एके कुशीन तर मिसांव शेवटाक फावोच्यात सोलवलो आनी कश्टांच्या वेळार आपणाक बापान बाचाव करूंक ना. बापान आपणाक सांडला म्हणलें दूख जेजूच्यान सोसूंक जालें ना. आमकां जायत्यांक असलो अनुभव जाला तें आसतलो. कट्टे नावाचे सुवातेक पावतच थंय जेजूक ताणें कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराधांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो आनी जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेनात. उपरांत सोडतिकान ताची आंग वस्तुरां तांणी आपणा मदें वांटेकन घेतली. व्हड दुखीन तो वळवळलो तरी काकुळट आनी बोक्सानेंच ताचे तावन वळता. आपणाच्या कश्टांक दुखींक मरणांक कारण चल्ल्यांक बक्षी म्हूण आपल्या बापा लागीं मागता. मारे कारपिडेंत कठीण दुखींत आनी सलवणेंत सर्वांनी आमकां सांडला म्हणलें बघताना देवा थंय आसचो विश्वास अस्कत जाता. दयाळ मोगाळ देव कित्याक अशें जावंक सोडटा म्हणलें सवाल दोसता. जाप फकत जेजूच्या कुर्साच्या मरणान सोदूंक जाय. जेजूची बोबाट बापा थंय ताका आसुल्लो अखंड भावार्थ दाखयता, शिवाय निराशेचो उद्गार न्हय. कश्टा दुखी वेळी आमचेर नियंत्रण सुकताना आमचो उद्गार आनी मनोभाव कसलो. कठीण दुखीन वळवळताना सयत आपल्या दुखान वळवळ्यांक आनी मरणांक कारण जाल्ल्यांक दयाळायन बक्षिल्ल्या जेजू आमकांय तुज्या बोक्सानाच्या स्पिरितान भर. सुम्या काकुळट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करते काय आमचे काळजात मान होगळा पावो तुका आसन जालाय देवा, आसन जालाय देवा. जेजू कुर्सार प्राण करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. ते दुआन जेजून वडल्यान बहुमान म्हळें, बापा म्हजो होत्मो तुज्या हातान ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. पोरण्या सोल्ल्यान मरण, दुस्मन, ससनाचो नास, काळोख, निराशा आनी संपूर्ण वेगळाचार म्हूण पिंतरायला. पूण जेजू आपले मरणाचे घडये आपल्या बापा थंय अखंड विश्वासान आसा. तो कुशान आपलो जीव मनशा कुळाचे बचावे खातीर समर्पिता. ताका मरण बिलकुल दुस्मन आनी सलवणी न्हय. मोगाच्या आनी जिवाची जतन घेतल्या मरण एक प्राकृतीक घडी तशेंच दैवीक मिस्तेर. मरण आमच्या संवसारी जिविताचे अखेरी मात. थोड्यांक हे खंतीन वेचें तर थोड्यांक भिरांतीचें, पूण आमकां बावडत्यांक मरण संवसारी जिवीत संपोवन नव्या जिविताक वेचें हातेर म्हणलें जेजूचें मरण आमकां उगडास करता. देखून जेजूचे हे मरणाचें घडीत नियाळ आमचो आनी आमच्या मोगाचो वेगळाचार बावडतान स्विकार करूंक आनी असल्या घडिता वेळी शांतीन आनी सोसणिकायेन आसूंक जेजू तावन शिकया. पातके मनशा कुळा पासून खुशेन तुजो जीव समर्पिल्ल्या दयाळ जेजू मरण तुजे संगी ससनाक एकवटूंक आसची वाट म्हणलें समजूं आनी मरण गूण करूंक मेळटना तुजे बरी शांतीन आसूंक तुज्या स्पिरितान आमकां भर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करते काय आमचे काळजात दिसो म्हाका मेटा सर्गाक परती तुजी देणी सर्वय काकोळतेची आंज वडो म्हाका तुजे सरशी देवा, तुजे सरशी देवा, तुजे सरशी. 13 दिसा जेजूची कोट देवून मर्याच्या उस्क्यार दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता.
जिसून तो शिरको सक्तस मुळे संपदले आणि तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. संवसारी दृश्टेन ही एक सलवणी आपुस्तल जेजू सलवंक, जेजू बापान सलवंक, बाप मनशा कुळाचे सडवणे येवजन चलवंक कारण तशें दिसता. हे आडाव दुसरी वाट नासली म्हणलें बगता, पूण नालिसायसो आनी सलवणेचो गुर्त कुरीस आमच्या सलवासवाचे, मोगाचे आनी जिवाचे बळादी खातीर जावन जेजून परिवर्तन केला म्हूण आमचो बावार्थ आमकां शिकयता. सगळी सलवणी आनी नालिसाय सोंसणीकायेन स्विकार केली आनी आमची सडवण शेवटा पावयली. मोगाचें अकालीक मरण आमकां थोडे फावटी मिस्तेर जाता. बावार्थान कितले मागल्यारी कांय असलें घडना, सगळें व्यर्थ आनी नास म्हूण बगता. पूण जायत्या संदर्भांनी मरण बगून आसच्या सगळ्या दुखाक एक विराम आनी वेगळा सार देवा लागीं शांतीन जिवंक वाट म्हणलें समाधान म्हणून सवकास आमकां समजता. जेजूची ही स्थिती आमकां कितें सांगता? आमच्या मोगाचें मरण जेजू बरी जाल्लें तेन्ना तें मरण अर्था बरीत म्हूण बावार्थान सांगूंक जायत की सलवणेन आनी नालिसायेन मनशाकुळाची सडवण शेवटा पावयलेल्या जेजू सडवणदारा बावार्थान जियेल्लें जिवीत आनी मेल्लें मरण तुजे दृश्टेन फळां बरीत म्हणलें समजून कसल्याय कश्टा मरणा आनी सलवणेन बावार्थान दृढ आसूंक तुजी सकत आमकां दया कर. सोम्या काकुलत आमची कर. सोम्या काकुलत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार तुझे काय आमच्या काळजार कुसर मिल्ल्या जेजूचे दोळे काय तरवी एकी पोळे निदेती उस्तमोजो कसो करू मोग तुजो हांव निदोन दामता सोळे काय कोणी येती पोळे निदेती उस्तमोजो कसो करू मोग तुजो. जोखणी पितात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू जेजू ख्रिस्ता. सांज जाल्या उपरांत अरिमाथ्याचो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तो जेजूचो एक शिस. तो पिलाता सरशीं गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोडून दिजे म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देंवोवन नितळसणाच्या लुगटान गुटलायली आनी ताणें आपणाकच म्हूण कडपान करून केल्ल्या त्या पोंडांत ती दवरली आनी समाजाच्या तोंडांत व्हडली शिला लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मागदेलेन आनी ती दुसरी मोरी थंय पोंडा समकर बसून आसली. जेजू आतां मेला, तो निर्जीव जाला आनी सर्व दुखांतावन सुटोवन विशव घेता. पूण तांच्या मोगाच्या हृदयान आराम जाला. जाल्ल्या दुखा आनी नश्टातावन भायर येवंक आनी जेजू थंय तसो मोग व्यक्त करूंक निके पासो रितीरिवाजू नाजूकपणी सोलोवन व्हरतात. आमच्या मोगाच्यांच्या वेगळाचाराच्या दुखांतावन भायर येवंक मरणाची रीत आनी निकेप आमकांच व्हड आदार. देखून ह्या सिंतिमेंताळ गणिताक परतें गमान आमी दिता आनी सगळी रीत नाजुकायेन मोगान आनी व्हड भक्तीन सोलोवन व्हरता आनी तशें करचें जाल्ल्या दुखांतलें भायर येवंक भोव गरजेचें. कित्याक निकेप आमकां वेगळाचार जाल्ल्या व्यक्तीक देवा समोर धाडची पवित्र रीत. मरण पावलेलो तो कोणांत उरना, तो जेजू संगी जिवान जाता म्हणलो भावार्थ निकेपाची रीत परगटता. जेजूच्या आपोस्तलाच्या जाग्यार आमकांच दवरून जेजूचे निकेप कितें तें अनुभव करूंक पेचाडया. व्यक्तीक निकेपुंच्याक भागीदार जाल्ल्यान आमचे थंय कितें प्रभाव पडला. सगळ्या कश्ट दुखाक विराम दिवन फोडांत शांत विशव घेवच्या जेजू मरण आनी निकेपुंचे घडये सगळे भावार्थान पळोवंक विश्वासान सगळें घडूं करूंक आमकां पुनर्जिवंतपणाच्या भरोशान भर. सुम्या काकोत आमची कर. सुम्या काकोत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करते काय आमचे काळजार कुसर मिल्ल्या जेजूचे जाता साबार येतलो एक दीस
सेवासो जेजू थंयसर मेळटलो आमचो एकवट जातलो ससनाक तोडसो ना बांदो आमचो जियेतेल्या आमी ससनाक थंय जियेतेल्या क्रिस्त आमचे बसवत कालतो जालो तुझ्या मरणापर्यंत पूण आयतारा पंत्या फरार आपणे तयार केल्ल्यो फर्मळेक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधी सरची आयल्यो तवळ समाधी तावन फातर पाटी लोळायिल्ले तांणी देखल्यो समाधी भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना कितें घडलें काय म्हूण त्यो शर्मेवन आसतना जळजळीत मुस्तायकी न्हेसलेले 2 जण तांचे सरशीन येवन उबे जाले स्त्रियो भियान तरतरल्यो तांची दिश्ट धरणीक आरोंक लागली तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले जिवंत असल्यांक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक तो हांगा ना ताका जिवंत उठयला प्रार्थुया मरणां तावन जायते वंत जाल्ल्या जेजू चारित्रा तूं मेला म्हूण सांगता तर आमचो बावाट तूं मरणांतलो जिवंत जालाय म्हूण सतमनता तुज्या जिवंतपणान आमच्या कश्टा मरणाक नवो अर्थ दिला देखून जिणयेच्या कश्टान आनी मरणाक भियेन आसतना सगळे बावार्थान आनी धैर्यान फुड करूंक जिणयेचो शेवट जोडूंक आमकां फावो कर कश्ट आनी मरण सासण चुकाक आनी जिविताक आसची एकच वाट म्हणलें समजून ते सगळे तिरासाणेन सोसून तुज्या जिवंतपणांत एक जावचे भाग आमकां फावो कर आमेन पाप साहिबाच्या एरेद्या पासून आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जमका येऊन तुझे गोष्टी सर्गात जाता तसेच संवसारांत जावं आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव ते आमची बदकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान रे कुपेंद्रले समितीचे संगता श्रेयंचा तुमचे अंतरी पॉल जगुश्री जिजो भगेंद्र मरे देवाची मे वो प्रियांका ते विनतिकार आता नेमच्या मरची कळे आमे महिमा पावनी पुत्र आणि पवित्र आत्म्या स्वामी सदान सदा सर्वता प्रार्थुया हे घडीभर मौन रावन आमच्यो सर्व गरजो त्याच कुरसयल्या जेजू समखर आमी दवरया आमचे सर्व विनवण्यो आमची मागणी कोणाक आमी मागोवंक भरोसो दिला तसल्या मसत आमी मागया आनी सांगताच आमकां कितें वैयक्तीक तरान कितें गरज आसा तें सर्व कुसामळी सोम्याक आमी भेटोवया सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या रक्तान कुर्साचे रुखार तुवें पवित्र केले आनी मनशा कुळाक सडवण दिली कुर्सा तुवें वरायिल्ल्या रक्ता वरवीं तूं नव्या आनी सासणीक कारारसो श्रेश्ठ यासाक जालोय कुर्सार तुज्या कडवळांतल्यान वळिल्ल्या रक्ता आनी उदकान तुवें आमचेर बोगसणे आनी काकुळतीच्यो झरी वरायिल्ले परी तुज्या कुर्साच्या गुठा वरवीं आमच्या पातकाचे बोगसणे दी आनी आमकां सोडणेचो फळ लाभय तुज्या काल्पना खातीर सर्गेचो बाप तुझे मागणे आयकता देखून तुझ्या बागेंत कुर्सा समोर कालतेपणी आमी मागता तुझ्या पवित्र कुर्साच्या बळान आमच्या कुटुंबांतल्या संद्यांक प्रायवंतांक मालगड्यांक युवासनांक आनी भुरग्यांक बरी भलायकी दी आनी पिड्यांतली राख ह्या वेळी आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरता आनी तुजी विशेष पेसावां आनी दैवीक आदार आमचेर मागता तुजे पुनर्जीवनपणाचे कृपेन आमचो भावात सडय भरवोसो घटकर आनी मोग वाडय अशें आमच्या जिविताचो कुरीस दिसपडतो वोवून तुजो पाटलाव करूंक आनी एक दीस तुज्या सर्गीच्या रासांत सासनाक जियोंक आमकां फावो कर मागता त्या तुज्या पवित्र पुरुषाच्या नांवान आमेन सर्वेस्प तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसूं तुमकां राखूं तुमच्या भितर आसूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं आनी तुमकां वाड दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं आनी तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाचेनो आज हांगासर आमी व्हडा संख्यान ही कुर्साची वाट
आम्ही हांगासर समकले. ही कुसाची वाट आम्ही हांगासर समकत असताना आम्ही एक सुरेने पगार जेजू आमच्या सांगता असलो. देखून हरिएका जेजू आमच्या हरिएका जिणेच्या गणितांनी आमकां तो सांगात दिता आणि आमच्या सांगता तो आसा. ताका आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आम्ही फुडकचे सर्व कश्ट आणि पंत होना ताका कळीत आसात. देखून ताचे हाजीरपण आमच्या जिणेंत आम्ही हरिएकल्यांनी वळखूंक फावो आणि ताचे हाजीरपण आमच्या जिणेक प्रेरण आमकां दिवंक शकता. ताणें आमचे खातीर केल्लो तो व्हड सॅक्रिफीस ताच्या जिवाचें व्हडलें बलिदान आमी ध्यान करून ताचें बेसांव आज हांगासर खंडिसावन आमी सोडलां. ह्या खातीर आमच्या जिणेंत निरंतर ताची बेसांवां आस्तावन वळोवन दी, आमचो भावार्थ थिरसावन दी आनी आमचो भावार्थ सोम्याते गुण जावन दी. आज सोम्यान आमचो कुरीस ताणें ववयला. क्रिस्तान आमच्या फातकाचो कुरीस ताणें ववयला. आमी हो कुरीस आनीकी आमच्या फातका मरिफात जड करचो नाका. आमच्या उण्यापणा मरिफात तो आनीकी जड करचो आमी नाका. बगार आमच्या मोगाद्वारे बोगसण्याद्वारे आनी आमच्या सॅक्रिफिसाद्वारे जेजूचो कुरीस आमी हाळू करया. आनी अशें हो भाग्यवंत म्हयनो आमी कितें आचरण करता आनी प्रत्येक तरान हो भाग्यवंत हप्तो कितें आमी आचरण करता खंडीत जावन आमकां बेसांवाचो सातलो आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेक देवाची आशिर्वादां सोडूंक आमकां साथ जातली. देखून आमच्या जिणेंत कुरीस जेजूच्या कुर्सा मरिफात आमच्या जिणेचोय कुरीस हाळू जावंक साथ जातले आनी आमच्या जिवितांत आमी भरोशान जिवंक आनी देवाच्या कृपेन बरोवंक आमकां साथ जातले. देखून ह्या कुर्साच्या वाटेंत तुमी सर्व हांगासर ह्या व्हडा संख्येन हजर जाल्यात. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी विशेश तरान कुर्सा आयिल्ल्या जेजूची आशिर्वादां तुमच्या समेस्तांचेर हांव मागतां. आयच्या ह्या कुर्सा वाटेचें मुखेलपण घेतिल्ल्या आमच्या ब्रिगेडीच्या विगार बापांक तुमच्या समेस्तांच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या कुर्सा वाटेचें लायव्ह टॅलिकास्ट केल्ल्या मान्य स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या कुटुंबाक डिवायन वर्ल्ड तशेंच तांच्या सिबांदेकी देव बरें करूं. हांगासर हजर आशिल्ल्या ब्रिगेडीच्या कार्यदर्शी ऑल्विन पिंटो, आयोग संचालक पाउल डिसोजा आनी देवस्तुती आयोगाचे संचालक श्रीमती सुनीता कार्डोजा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगासर आमकां टिफिनाची वेवस्था केल्या. हॅरी आनी क्लॅरिना डिसोजा आलंगार वाडो तांकांय तशेंच उदकाची वेवस्था केल्ल्या आयसीएम ताकोडे घटकांक देव बरें करूं म्हणटा. सावंड आमकां वदाकसून दिल्ल्या एपी रेंजर्स आनी ताच्या कारभारांकी देव बरें करूं. आयचे कुर्साची तेसावा नियाळ केल्ल्या समेस्तांक गुरकारांक आनी आल्तार भुरग्यांक गायन पंगडाक समेस्तान देव बरें करूं. हांगासर व्हड संख्यान हजर आशिल्ल्या ताकोडे पिरगजगारांक तशेंच मूडबिद्री वाराड्याच्या आमच्या हेर पिरगजीच्या भक्तिकांक समेस्तांक देव बरें करूं. जैता गुरता क्रिस्ती बावार्थ्यांच्या आसऱ्या जेजू मरणान तो जालोय व्हरतो सासान जिणयेक तूं बरवसो भावा चढाय तुजे सावळेंत वागय सासणीक बरवशान सर्गी वाड दाखय बरवसो चढाय तुज्या मोगान चढय क्रिस्ता सेवेन जियोंक आमकां शिकय क्रिस्ता कुर्सा आमारुका सासणी जिविता पण चलता कशा दोडेन तुका वेग मारून जिवीत धैर्यान चालता भावा चढाय तुजे सावळेंत वागय सासणीक बरवशान सर्गी वाड दाखय बरवसो चढाय तुज्या मोगान चढय क्रिस्ता
सेवेन जियोंक आमकां शिकय मोगाळ पुता सवे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां. नमन करता भगीन करता जे आमकां आमच्या बापाचे